पोळे ते मडगांव मेरेनचो महामार्ग दिसपट्टो लोकां खातीर धोक्याचो थारिल्लो। दिसपट्टे ह्या मार्गार सायनबोर्ड नाशिल्ल्यान येरादारी करप्यांक त्रास जातालो। गोवा 365 हो विशय लावन धरल्या उपरांत आतां महामार्गार दिका दाखोवपी तकटे घाल्यात, जाका लागून येरादारी करप्यांक थाकाय मेळ्ळी। पळयात पुराय बातमी। हे जे जंक्शन आनी एक फ्लायओव्हराचेर वयता आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणटे आमचे नॅशनल हायवेंतल्यान जे व्हडले व्हडले कंटेनर येतात तेंची मिस्टेक कितें जाताली, ते ब्रिजार चडटाले आनी अर्दे वाटेक सुमार पावतकीर होय 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 करून न्ही तांकां पुलीस चालावन दितालो, आमी पब्लीक तांकां रिवर्स हाडपा लायताले आनी परत मागीर ते रायट टर्न मारून बाबडे अशें वयताले। आनी हांगा सायनबोर्ड आशिल्ले, ते सायनबोर्ड पडून 1-2 म्हयने तरी जाले। तेजेर कोणेच आमची हायवे ऑथॉरिटी आसा जावं ट्रॅफिक पुलीस आसा म्हणूच तेजेर नजर मारनाशिल्ले। आमी हें हायलायट केल्लें गोवा 365 आनी तेणें आमची बायट घेवन तें फॉलोअप केल्लें। मागीर तेजे म्हयन्यान 1.5 म्हयन्या उपरांत तेजेर तेंच्यांनी आमचे हायवेचे बोर्ड हाडून तेंच्यांनी लायले। आमचो गोवा 365 माध्यमातून प्रसार माध्यमातून आमी गेलता खूब दिसान हांगा त्रास भरपूर भोगले आनी एक बोर्ड बॅनर कांय नासतना हांगा सगळे कितें चलताले आनी जे लोक भायल्यान येतात तांकां चड त्रास जाताले, ट्युरिस्टां जावं ट्रकवाल्यांक जावं गाडयेवाल्यांक जावं एड्रेस विचारत रावताले। जेन्ना आमी गोवा 365 आमचो रमेश बाब ताका सांगलें की अशें चल्लां, त्या रमेश बाबान येवन रोखडे हांगा फॉलोअप केलो आनी नावेली तर सारके कंजेस्टेड चड त्रास आशिल्ले। त्या जाग्यार देखून बोर्डाची गरज आशिल्ली, सायन बोर्डाची गरज आशिल्ली, त्या टायमार आमचो रमेश बाब पावलो आनी गोवा 365 प्रसार माध्यमातून आमकां तेणें तें फॉलोअप केलें। हांगा आमी RTO डेली वयताले, तांकां देखून आमी सांगून पळयलें आनी हांगसरल्यान आमचो स्पीकर बाब वयतालो, ताका आमी एक फावटी एपील रिक्वेस्ट केल्लें, तेणें बी कांय लक्ष दिलें ना। पण आमचे गोवा 365 आमी जेन्ना सांगलें तेन्ना हो मॅटर तेंचे कडेन पावतकीर फॉलोअप जालो, रिवायव जालो आनी बरे भशेन हांगा बोर्ड बॅनर बी बसले। आमी गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खडगांवकर आनी संगीता ओली।